1961 लिबरेट जाली. आमचो देश स्वतंत्र 1947 जालो. 14 वर्सां आमी मातशे सुशेगाद आशिल्ले. हातून आमकां 2-5 वर्साचे 5 year प्लॅन म्हणटा ते चुकले. पूण इतले सगळे आसतना गोंय म्हणटा ते सगळे म्हणटात इज द जिवल इन द क्राउन ऑफ द कंट्री. आमचो पर कॅपिटा इन्कम हाय आहा. जेन्ना गोंयकार गोंयांत मायनॉरिटी जाता तेन्ना आमी सुशेगादपण मातशें सोडपाची गरज आहा. आमी गोंयकाराक गोंयान आपलो फ्युचर करतलो हो हावेस दिवपाची गरज आहा. तो पयस वचून देश सोडून आपलो फ्युचर करतलो असो जो विचार ह्या दिसांनी एक इस्टॅब्लिश जावंक लागला. तो सोडून हे गोंयकाराचे रिवर्स मायग्रेशन आमी कशें करतले हाजेर आमी विचार करपाची गरज आहा. आनी ते करपा खातीर आमचो सरकार कटिबद्ध आहा. हो जो सरकार आमी मार्चान घडयलो हो गोंयकारपणाचो सरकार म्हणून आमचे आतांचे मुख्यमंत्री बाब मनोहर पर्रीकारान डिक्लेअर केलो. आमी इलेसांवाचे पयलीं हे गोंयचे जनतेक उतर दिले आनी इलेसांव जावन हे सरकारान वचून आमी जी उतरां दिली ती आमी पाळूंक लागले. माड जो गोंयकारपणाचो प्रतीक आहा हो माड झाड म्हणून आमी पडते करतले. तितलेंच न्ही ताका स्टेट ट्री म्हणून एलिवेट करतले हे आमी लोकांक उतर दिले. हे आमी केल्लें आसा. आतां माड म्हणटा तो स्टेट ट्री म्हणून नोटिफाय जाल्लो आहा. आमी म्हणिल्लें की आमी जे स्थानीक नागरीक आहा सन्स ऑफ द सॉयल हांचे इंट्रस्ट आमी प्रायोरिटायज करतले. आमी एग्रीकल्चरान एडवान्समेंट हाडिल्लो आहा. ई कृषी म्हणटा तें हाडपाक आमचो प्रदेश हो पयलो आसा. तरणाट्यांक इन्सेंटिवायज करपा खातीर एक बरी स्टार्टअप पॉलिसी हाडिल्ली आहा. गोंयांत नोकऱ्यो तयार करप हो सरकाराचो एक फोकस एरिया आहा. तशीच जेन्ना अरावंड 15,000 कोटीचो इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जेन्ना ऑन गोईंग आहात तेन्ना व्हडले रस्ते जातात तेन्ना सरकाराच्या मनान एक्सिडेंट कमी करपाचो फोकसूय बी आहा.